मोहम्मद पैगंबराक उद्देशून इंस्टाग्रामाचेर आक्षेपार्ह पोस्ट केल्ल्याच्या प्रकरणात शेनवारा गोंयभरचो मुस्लीम समुदाय आक्रमक जालो। मडगांव, पणजी, फोंडे आनी म्हापशा पुलीस स्टेशना भायर मुस्लीम समुदायान मोर्चा काडून कोणे हे कृत्य केलां ताका अटक करपाची मागणी केली। ह्या प्रकरणात एफआयआर नोंद केल्या। कोणे हे कृत्य केलां ताचो सोद चालू आसा अशें डीवायएसपी संतोष देसायान सांगलें। फोंड्या, पणजी आनी म्हापसा पुलीस स्टेशना भायरूच मुस्लीम समुदाय मोठ्या प्रमाणात जमिल्लो। तांची एकूच मागणी आशिल्ली ती म्हळ्यार दुबाविताचेर कारवायेची। अंदू भारतांत मृत जाल्ल्या वाघांचो आंकडो हुस्क्याचो आसा। राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार एनटीसीएन जारी केल्ल्या आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या। नैसर्गिक आनी अनैसर्गिक अशा दोनूय कारणांक लागून वाघ मेल्यात। राष्ट्रीय वाघ संवर्धन प्राधिकरण म्हळ्यार एनटीसीएन जारी केल्ले आंकडेवारींत ही गजाल स्पश्ट जाल्या। जानेवारी ते 28 सप्टेंबर ह्या काळांत वट्ट 146 वाघांक मरण। आतां मेरेनचो इतल्या वाघांक मरण आयिल्ल्याचो सगळ्यांत चड आंकडो। हे आदी 2012 सगळ्यांत चड वाघांक मरण आयिल्ले। अंदू जे 146 वाघांक मरण आयला तांची राज्यनिहाल आंकडेवारी आसा ती अशी। अंदू वट्ट 146 वाघांक मरण, सगळ्यांत चड मध्य प्रदेशांत 34 वाघांक मरण, महाराष्ट्रांत 32, उत्तराखंडांत 17, आसामांत 11, कर्नाटकांत 9, राजस्थानांत 5 वाघांक मरण। आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर बंदी घालपाक सरकारा कडेन कितें यंत्रणा आसा काय म्हूण विजय सरदेसायाचो प्रश्न। मुख्यमंत्र्याचो फकत वाऱ्यार गजाली म्हूण विजय उलयलो। आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करपी सुण्यांच्या जातींचेर गोंयांत बंदी घालपाचें विधान मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाणें शुक्रारा केल्ले, ताचेर विजय उलयतालो। शुक्रारा मुख्यमंत्र्यान विधान केल्ले की जे सुणे आक्रमक जावन मनशांचेर हल्लो करतात अशा जातींच्या सुण्यांचेर गोंयांत बंदी घालतले। मुख्यमंत्र्याच्या ह्या विधानाचे गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायान समाचार घेतला। राज्यांत सुण्यांक तपासपाक सारकी भलायकी केंद्रां ना, तशेंच लसीकरणा खातीरूय यंत्रणा ना। मुख्यमंत्री बेश्टो वाऱ्यार उलयतालो म्हूण विजयाचो आरोप। आनी सुण्यांच्या विशिश्ट जातींचेर बंदी घालपाक सरकारा कडेन कितें यंत्रणा आसा काय म्हूण विजयाचो प्रश्न। लोकसभा वेंचणूक एप्रील म्हयन्यात जावं येता असो अंदाज गोंयचे मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हाणें उक्तायला। लोकसभा वेंचणुकेच्या तयारेच्या फाटभुंयेर रमेश वर्मा हाणें शेनवारा गोंयची सर्वपक्षीय फुडाऱ्यांची बसका आपयली। पोस्टल बॅलेटाचो घोळ जावचो न्ही हाचेर वेंचणूक कार्यालयान लक्ष दवरचें अशें गोवा फॉरवर्डान मागलां। नवे गोंय तयार करपा खातीर गोंयकारांक बेघर करपाचो यत्न चल्ला। भोमांतल्यान राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाचो सरकारान हट्ट धरला खरो, पूण बांबोळे जीएमसी सांकाल्यान वचपी राष्ट्रीय महामार्गाचो आराखडो कोणा खातीर बदल्लो असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी एल्वीस गोमसान केला। बांबोळे जीएमसी कडल्या बांदिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या आराखड्या विशीं स्पश्टीकरण दिवचें अशें आव्हान एल्वीस गोमसान केलां।
राज्यात उटंगराच्या पावसान थैमान झाडां पडली, पालसणां कोसळ्ळी जाल्यार न्हंयाच्या पातळींतूय मोठी वाड जाल्या. शेनवारा राज्यांत पावसाचो रेड अलर्ट. पणजे आल्तिनार आनी करंजाळे रस्त्यार झाडां आडवी जाली. सीसीपीच्या ट्रकाचेर झाडाची फानी पडली. सातबूल लोकांनी वेळोच थंयच्यान पळ काडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. रुमडा वाडो सड्यार सकाळच्या 5:30 वरांचेर एका घरार राखणे वणत कोसळ्ळी. राखणे वणत कोसळिल्ल्यान घराचे बरेच लुकसाण जालां. फाटले 2 दीस जाले उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान कुशावती आनी मादय न्हंयची पातळी वाडल्या. पारोळेचो पूल उदका पोंदा गेला. मायक्रोसॉफ्ट सर्व्हिस सेंटराच्या नांवान कॉल सेंटर चलोवन युएसच्या नागरिकांक लुटपी टोळयेक पणजे पुलिशेन धरले. 13 जाणांतले 12 जाण दादले जाल्यार 1 बायल. गुजरात, महाराष्ट्र, नागालँड आनी उत्तराखंडाचे. तांचे कडल्यान लॅपटॉप, मोबायल्स, टॅब अश्यो 30 लाखांच्यो इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त केल्यात. टोळयेचो मास्टरमाइंड खंय? गुजरातचो. युएसच्या नागरिकांचे लॅपटॉप, कॉम्प्युटर, टॅब हॅक करून रिपेरिंगाच्या नांवान तांकां लुटपी एक टोळी पणजे पुलिशेन धरला. आपूण मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे कॉल सेंटर असो दावो करीत ही टोळी एक्सेंट इंग्लीश उलोवन ही टोळी ह्या नागरिकांक लुटताले. वेगवेगळ्या हानिकारक ॲपाचो उपेग करून ते कॉम्प्युटर हॅक करताले. पणजेच्या सांत इनेजाच्या एका बिल्डिंगेंत हे सगळे राबितो करताले. मंगलमुर्तीचो जयघोष आनी संगीताच्या तालाचेर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी 11 दिसांच्या गणपतीचे शुक्रारा विसर्जन जाले. दिसभरान नेटाचो पावस पडटालो, पूण गणपती विसर्जना वेळार मात पावसान मातसो विसव घेतिल्ल्यान भुरग्यांची उमेद आनिकूय वाडली. गणपतीचे विसर्जना वेळार शेकड्यांनी गणेश भक्त हाजीर आसले. गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या अशें म्हणीत गणपती बाप्पाक निरोप दिलो. एफसी गोवा येता त्या ISL सिजनात आव्हान दिवपाक तयार आसा. हे फावट विरोधी पंगड मजबूत आसात आनी तांकां टक्कर दिवपाक आमचे यत्न चल्ला. हे फावट आमी ISL ट्रॉफी घरा हाडपाक शकतले काय ना हाचेर आमी भाश्य करपाक शकनात. खेळगडे मेहनत घेता तांकां यश मेळटलेच, एफसी गोवाचो मुखेल प्रशिक्षक मानोली मार्केज म्हणटा. ऑक्टोबराच्या 2 वेर एफसी गोवा फातोडेच्या पंडीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमाचेर पंजाब एफसीक तोंड दितले. ह्या फाटभुंयेर एफसी गोवा पंगडान मिडिया कडेन उलोवप केलें. आशियाई खेळा सर्तीच्या 8व्या दिसा भारतान आनीक 7 पदकां मेळयली. ताचे सयत आतां मेरेन भारताच्या खात्यांत भांगराची 8, रुप्याची 12 आनी कांस्यांची 12 मेळून वट्ट 32 पदकां जाल्यात. शुक्राराक भारतीय नेमबाजांनी भांगराची 2, रुप्यांची 3 पदकां जिखली. टेनिसान रामकुमार रामनाथन आनी साकेत मायनीनी जोडयेन रुप्या पदक मेळयले. स्क्वॉशान भारताच्या दादल्यांच्या पंगडान कांस्याक पदक मेळयले. भारताच्या दादल्यांच्या बॅडमिंटन पंगडान नेपाळाक 3-0 अशें हारोवन 37 वर्सां उपरांत एशियांतले पदक निश्चित केले. भारताची बॉक्सर निकत जरीनान 50 किलोग्राम वेट गटांत उपांत्य फेरयेंत प्रवेश करून 1 पदक निश्चित केला. तशेंच निकतान 2024च्या पॅरिस ऑलिंपिका खातीर पात्रताय मेळयल्या.
कसिनो आणि ऑनलायन गेमिंगे वेल्या जीएसटीन 1 ऑक्टोबराच्यान वाड जावपाची आसा. हातूंत 28% वाड जातली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी ह्या आदींच हे विशीं घोशणा केल्ली. जीएसटी लागू जाल्या उपरांत 6 म्हयन्यांनी ताचो आढावो घेतलो. जुलय म्हयन्यांत जीएसटी कावन्सिलाच्या बसकेंत जीएसटी सयत हेर गजालींचेर चर्चा जाल्ली. ग्रॉस गेमिंग रेव्हेन्यूचेर जीएसटी लावचो की प्लॅटफॉर्मा वरवीं लायतात तशें शुल्क लावचें हाचेरूय खोलायेन चर्चा जाली. बेळगांवच्यान गोंयांत बेकायदेशीर गोमांस तस्करी प्रकरणात शेनवारा वाळपय पुलिसांनी पेडणेच्या दुबावीत सय्यद इस्माईल हाका ताब्यात घेतला. ताचे कडल्यान सुमार 11 लाखांचे गोमांस पुलिसांनी जप्त केला. गाडी ताब्यात घेतला. आयकर विभागाचो कर भरूंक नाशिल्ल्यान गोवा डेअरीक 10 लाख रुपयांचो दंड घातिल्लो. कर भरपाक कळाव केल्ल्या कर्मचाऱ्या कडल्यान 10 लाख रुपया वसूल करचे अशी मागणी दूध उत्पादकांनी शेनवारा जाल्ल्या गोवा डेअरीच्या आम सभेत केल्या. रेबीज हो जिवाक धोको आशिल्लें दुयेंस. चाबिल्ल्या मनशाक वा सुण्याक मरण येवपाचो धोको 100% आसता. सध्या गोंय राज्य रेबीज मुक्त आसा आनी मिशन रेबीज चालू उरल्यार हे यस तशेंच मुखार उरतले अशें दक्षिण गोंयचे जिल्लोधिकारी आश्विन चंद्र हांणी सांगलें. तशेंच सगळ्यांनी हे मोहिमेचो लाव घेवन आपल्या पाळीव सुण्यांक लस दिवची अशें आवाहन केलें. मिशन रेबीज काला दक्षिण गोंयची लसीकरण कार्यावळ शेनवारा सकाळी मडगांवच्या होली स्पिरीट चर्ची लागसार सुरू जाली. ह्या वेळार जिल्लोधिकारी चंद्रू हाचे वांगडा आमदार विजय सरदेसाय, दिगंबर कामत, डॉक्टर मुरुगन आप्पू पिल्लय आनी हेर लोक हाजीर आशिल्ले. ह्या संदर्भात आमदार कामत हांणी सांगलें, लसीकरणाची मोहीम जाल्या उपरांत 2018 पासून राज्यांत रेबीजाचो एकूय दुयेंती मेळूंक ना. मिशन रेबीज काला सुण्यांक इंजेक्शन दिवन हे दुयेंस नियंत्रणांत हाडला. गुजराताच्यो सुमार 200 बोटी गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करतात म्हूण वास्को नुस्तेकारांचो दावो. दर वर्सा हे अशेंच घडटा. कागाळ करून लेगीत सरकार आनी नुस्तेमारी खातें कांयच करिना म्हूण गोंयच्या नुस्तेकारांचो आरोप.
चंद्र आणि सूर्य मोहिमेचे ऐतिहासिक यशा उपरांत आता भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेन सूर्यमाळेंतलो सगळ्यात पळजळीत गिरो शुक्राचेर झेप घेवपाची मोहीम आंखल्या. इस्रोन विनस मिशनची नेटान तयारी चलयल्या अशी माहिती इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हांणी दिल्या. दिल्लींतल्या इंडियन नॅशनल सायन्स अकादमींत उलयतना इस्रो मुखेल्यान ही माहिती दिली. राज्यांतल्या हेर वाठारा प्रमाणूच दिवचल शारांतूय डेंग्यू दुयेंती वाडिल्ल्यान दिवचल शारांत खवदळ पडला. दुसरे वटेन डेंग्यू नियंत्रणांत हाडपाक भलायकी खात्याचे सगळे यत्न चालू आसात अशें दिवचलच्या समाजीक भलायकी केंद्राचे अधिकारी दोतोर मेधा साळकर हांणी स्पश्ट केलां. डेंग्यू विशींच्या अफवांक लोकांनी बळी पडनासतना सहकार्य करचें असोय उलो दोतोर साळकर हिणें मारला. वास्को शांतीनगर वाठारांत रेल्वे डबल ट्रॅकिंगाच्या कामाची पळोवणी थळावो आमदार दाजी साळकार हांणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत डबल ट्रॅकिंग लागून वचपी घरांक मोबदलो दिवपाचें आवाहन ताणें ह्या वेळार केलें. ह्या वेळार रेल्वे प्राधिकरण मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, नगरसेवक श्रद्धा महाले आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. अष्टमीच्या फेरयेचे वाडयल्ले भाडे आनी पे पार्किंगाचे काडिल्ले टेंडर हे दोन विशयावेल्यान महापालिकेची शुक्राराची बसका बरीच तापली. अष्टमीच्या फेरयेचे भाडे 27,000 करतना कोणाकूच विश्वासान घेवंक ना. तशेंच पे पार्किंगे खातीर काडिल्ले टेंडर रद्द करून ते परतून नव्यान काडचे म्हूण विरोधी नगरसेवकांची मागणी. केंद्र सरकाराच्या कारकिर्दींतली फाटली 9 वर्सां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणाखाला निर्णयाक धोरणां, राजकीय स्थिरताय तशेंच अर्थवेवस्थेक नवी दिका मेळिल्ल्याचें विधान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केलें. ह्या 9 वर्सांत देशाची GDP लेगीत दुपेटीन वाडिल्ल्याचें अमित शाहांचें म्हणणें.
या वर्साच्या निमाणे मेरेन राष्ट्रीय महामार्ग खड्डे मुक्त करतले अशें आश्वासन केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी दिल्या। तशेंच ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जावपी खळ्यां विशींची समस्या रोखडीच सुटावी करतलो अशें केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें। गोय सरकाराच्या खेळ आनी युवा वेव्हार खात्यान आयोजीत केल्ल्या दिवचल तालुको विद्यार्थिनीच्या अंडर 17 फुटबॉल सर्तीन साखळेच्या प्रोग्रेस हायस्कूल पंगडान वस्तादपण मेळयलें। फायनलीन ताणें पैरा हायस्कुलाक 3-0 अशा गोलांनी सहज हारयले। दिवचलच्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस आनी मयेच्या महामाया हायस्कूल पंगडाक हारोवन प्रोग्रेसान फायनलीन प्रवेश केल्लो। हवामान खात्यान फाटले 3 दीस व्हड पावस पडपाचो अदमास उक्तावन ऑरेंज अलर्ट जारी केल्लो। सेगीत पडपी व्हड पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी पालसाणां कोसळप, झाडां पडप, रस्त्यार उदक भरप हे प्रकार चालूच आसा। फाटल्या 24 वरांत आपतकालीन आनी उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी वट्ट 55 कॉल हाताळ्ळे, जाल्यार 15.30 लाख रुपयांची मालमत्ता वाचयली। फाटल्या 24 वरांत म्हापशां सगळ्यांत चड 5 इंच पावसाची नोंद जाली। केप्यां, काणकोण, फोंड्यां, मडगांव, पोवणे गोंय हांगा 4 इंचां परस चड पावस पडलो। आतां मेरेन गोंयांत वट्ट 132.9 इंच पावसाची नोंद जाल्या। रुमडा वाडो सड्यार पालसण कोसळ्ळे आनी कांय घरांचें लुकसाण जालें, पूण कोणाक कांय जावंक ना। पावसाक लागून पाटो रस्त्यार उदक साचलें, तातूंतल्यान वाट काडटना येरादारीक त्रास जाले। मध्य प्रदेशांतल्या जबलपूरच्या धर्मशास्त्र राष्ट्रीय कायदो विद्यापीठान मासीक पाळी वेळार चलयांक सुटी दिवपाचो निर्णय घेतला। असो निर्णय घेवपी हे देशांतले पयले विद्यापीठ। विद्यापीठान नव्या सत्रा सावन मासीक पाळी सुटी घेवपाचो आदेश जारी केला। विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू शैलेश एन हादली हाणें दिल्ले म्हायती प्रमाण जायते दिसा सावन स्टुडंट बार असोसिएशनाचे वतीन मासीक पाळी सुटयेची मागणी सुरू आशिल्ली। हे मतीन दवरून ही सुटी दिवपाचो निर्णय घेतला। चलयांक मासीक पाळीच्या वेळार ह्यो सुटी घेवंक मेळटल्यो। कांय म्हयन्या आदीं स्पेनाचे संसदेन मासीक पाळीच्या वेळार सुटये संबंधी व्हड निर्णय घेतिल्लो। मासीक पाळीच्या खर दुखण्यातल्यान ग्रस्त आशिल्ल्या बायलांक पेड लीव वेंचकी सुटी दिवपाच्या विधेयकाक संसदेन बिरेस्तारा मान्यताय दिली। असो कायदो करपी स्पेन हो पयलो युरोपीय देश। हरियाणात दुराना नावाचो एक गाव आसा, थंय दर घरांतले 1 ते 2 लोक परदेशांत असतात। खंयचोय गांवचो तरणाटो आपल्या पांयाचेर उबो रावता म्हणसर तो कामाच्या सोदान परदेशांत वता ही वर्सां सावन चलत आयिल्ली परंपरा हांगा जावन आसा। ह्या गांवांतले डझनभर तरणाटे फाटल्या 5 वर्सांत परदेशांत गेल्यात। एका इंग्लीश दिसाळ्या प्रमाण ह्या गांवांत 1 ते 2 तरणाटे चुकून मेळटले। हे सगळे तरणाटे बरी नोकरी सोदपाक परदेशांत गेल्यात। दुराना गांवच्या लोकांनी सांगले की हांगा खंयच्याय घरांतली भुरगीं 12वी पुराय जातकच नोकरी सोदपाक लागतात। परदेशांत काम करप हें तांचें पयलें प्राधान्य आसता। तरणाट्यांक सहजपणान भायल्या देशांनी काम मेळटा, देखून तांची जोड बरी जाता। गांवच्या लोकांच्या मतान ह्या गांवांत जायतीं घरां आसात, पूण गांवचे रस्ते आनी चौकांत सदांच शांतताय आसता।